एक उतरा कितले किंमत आसा म्हणून केन्नाही अपशब्द केन्नाही आम्ही मुसंजे म्हणून सांगताच एक दिव लावचे तसले रात्री समयाक प्रवेश जावत असल संदर्भारी आम्ही घरांतू भजन करताची पाय धुवून घेऊन स्तोत्र पाठ करताची कित्याक म्हळ्यार अपशब्द यानाशी उरका म्हण कित्याक म्हळ्यार वास्तू पुरुषांतू तथास्तू 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 म्हणून सांगत उरता त्यातकून आम्ही तोंडाईल तशी उलयत उरल म्हळ्यार ते वास्तू पुरुष कसं म्हणे तथास्तू तशी जावं तशी जावं तशी जावं म्हणून न्हू तो सांगत उरता त्यातकून घरांतू ना जाल्यार देवस्थानांतू केन्नाही अपशब्द ना जाल्यार अवाच्य शब्द प्रयोग करनाशी उरका कारण कसन की म्हळ्यार थंय वास्तू पुरुषाले एक भ्रमंती जाता उरता आणि तांणी तथास्तू तथास्तू म्हणून सांगताना तशी केल म्हळ्यार कडे तशी जाता केलो पंता म्हालगडे एक सांगताची की असला न्हू उत्तर उरले नाक मारे फाल्यां कसं नाही तरी जाल्ले रे आम्ही सांगताची ताक फोनवर सांग रे हांव आराम ना म्हणून खंयकी एक कडे कसकी एक चुकोवन घेवची किती रे आम्ही काय ननगे आराम इल्ला म्हणून सांगता दुसरे दिवस आराम ना दुसरे दिवस आराम ना फाल्स सांगिल्ले फाल्या दिवसा सत्य जाले त्यातकून केन्नाही असत्य वचन उलोवचे ना जाल्यार अपशब्द उलोवचे तो कसं नाही तरी आम्ही एक सांगतात तागेल उठो हे जावन वचो ते जावन वचो म्हणून आम्ही सांगताच फाल्याक एक दिवस तशी जाता त्या निमित्तान केन्नाही असल शब्द उलोवचे नाही म्हळ्यार इतले शब्दाक महत्व आसा.